युवजन उमेदीन आमगेल घरान आमची गेली भास कोंकणी ती भास आमची गेली भास कोंकणी ती भास. कोंकणी शिकूया आहा कोंकणी शिकूया कोंकणी शिकूया आहा कोंकणी शिकूया. विद्यापीठ मंगळूर अध्ययन पीठान सादर करचे बरे एक योजन. वाजून बरोवन ऐकून उल्लोन शिकूया शिकूया कुशीन मेळूया. युवजन उमेदीन आमगेल घरान आमची गेली भास कोंकणी ती भास आमची गेली भास कोंकणी ती भास. नमस्कार. कोंकणी परिचय अशी एक नावारी सर्टिफिकेट कोर्स हे मंगळूर विश्वविद्यानिलयान आणि ताजे विभाग जाल्ले मंगळूर अध्ययन पीठ हे एक संस्थेन एक आयोजन करून हल्ला. इत्या म्हळ्यार आमगेल्यांचो आतां आमची गेले म्हणले एक कोंकणीचे एक उपभास उलयताची आनी आमी विंगडांक ते गोंयची भास ती कारवारची भास ती क्रिस्तांवांची भास अशी पुरा म्हणटाची. एक आते आमगे लागीं आसचे कन्नड भाशेंतू कितलेय असल उपभास आसला रे कन्नड भास एक म्हणल्यार आमकां एक दिसता बरयतना गुलबर्गात जेवो कुंदापुरात जेवो मंड्यात जेवो एकुल्याक बरयता. अशे एक भाशेक एक स्थिती आस कोंकणी काही ती आस. आमकां मात्र ताजे परिचय करचेच कोंकणी परिचय आमची गेले आनी कोंकणी जनरल कोंकणी भास सामान्य कोंकणी भास हे हाका एक कनेक्ट करचेची आमगेले उद्देश. आम केन्नाय भास म्हणटना मस्त विचार येता थंय भाशेक एक रचना अनेक आनी ताजी संस्कृती अशी पुरा येता. ह्या पुरा चिंतन करच्याक माध्यम येता तांतू आमी येद्दोळताय प्राथमीक आनी माध्यमीक शाळाचे विद्यार्थींक घेवन 2-3 पाठ आमी पळयले. म्हळ्यार मस्त मुळाचे कोंकणी विचार आमी पळयला. आतां आज आमी कॉलेजाक भेट दिवन कॉलेजांतू लेक्चरर्स आनी आमगेले कॉलेज स्टुडंट्स तांकां बसकरान उलयतना कसल अभिप्राय तांगेले भाशेचे आशिल्ले विंगड क्षेत्रांतू तांगेला आशिल्ले ते अभिप्राय मनोभिप्राय मनोस्थिती हे पुराय आज आमी एक घंटे ताईं पळया. ते चेडवाले आनी युव मनस्सू म्हणटालो कन्नडांतू तशी युवजन मनस्सू आमगेले तरणाटे जनाले आनी यंगस्टर्स जाले मनांतू कोंकणीचे विचार कसो आसा आनी ताका जावं केल्ले माहिती चड विवर दिवच्या जायन जाल्यार आमी वयल्यान वयले माहिती दिवच्याक एक प्रयत्न केला. तसले एक कॉलेजांत वचून चेडवाल्यांनी लेक्चरा मध्ये बसून आमी एक ओपन डिस्कशन म्हळ्यार आमगेले परडी मारचे म्हणटाना परडी मारतना ताका उद्देश आसना हांगा लायक उद्देश भाशेची सोड विंगड भायर वचना तशी आमी एक उलयले विचार. ते एक 5 कुडकू जावन विंगड क्षेत्राक संबंध पडले आसा ते आमी एक 6 व्हिडिओ क्लिप तुमगेले मुखार दवरताची आनी ताका फॉलोअप जावन जावं जाल्ली माहिती आमी तुमकां सांगताची. आतां आमी एक कॉलेज कॅम्पसाक
वचून थंय एक केल्लेले चर्चा तुमगेले मुखार. नमस्कार. मंगळूर विश्वविद्यानिलयाचे कोंकणी अध्ययन पीठ हांगेल तर्फेन आमी कोंकणी परिचय म्हणल्यार एक सर्टिफिकेट कोर्स चलायशीत आसाची ताजेचे एक मुखारशील भाग जावन आज आमी आमगेलो तो हांव एकलो ना 4 लोक आसाचे आमगेले मदीं. तो अपर्णा, स्वाती मॅम आनी रामनाथ पुरा आमगेले कॉलेजा एक सेट. आज आमी कोंकणीचे विशय आमगेले यंगस्टर्स हांगेले मनांत कसले एक लेवलार एक नॉलेज आसा हे पुरा आमी एक अशी जी उलयताची हे विचार घेवन आनी ताका समजल्ले अगत्य आशिल्ले एक नॉलेज ज्ञान मुखार दिवचे अशी एक आलोचनेनी आमगेले थोडे आतां आमी चर्चा सुरू करताचे. एक भास म्हणले कुळ्ळे तातूंत मस्त विशय येता. भाशेक एक रचन आसता, भाशेक एक साहित्य म्हूण आसता. भाशेचे साहित्य बरयताले आसताची आमी कन्नडाचे लेखक म्हणटाची, कोंकणीनी बरोवपी म्हणटाची. तशीच ते बरयल्याक मागीर एक प्रशस्ती दिवचे म्हूण आसता एक आमी गुर्त करचे तांगेले एक साधन एक तें येता. आनी मुखार गेल्यार एक भास म्हणल्यार ताजे प्रमुख एक उद्देश आसता संस्कृती उरोवचे. भाशे वटू संस्कृती, कोंकणी संस्कृती म्हूण एक व्हड प्रपंच आसा. तशीच मुखार गेल्यार कोंकणी भाशेचे रचना ताका एक विज्ञानीक जावन शिकल्यार आमी ते भाशा विज्ञान जाल्ले. आमी आतां आयकले कोंकणी भास वर्लेले भाशेवरी कितले पुरा क्षेत्रांत आमी एक चर्चा करूं येता. आतां सुरवेक आमगेले युवकांनी तांणी बारी एक आमकां पसंदेचे म्हळ्यार मस्त आमकां आमगेले मदीं जनप्रिय आसचें प्रसिद्ध आसचें ते टीव्ही माध्यम. हे टीव्ही माध्यम कोंकणी म्हणटाक कशी आसा म्हणल्यार एक विशय तांणी जी मागीर चर्चा ती मुखार सुरू व्हेल्ले आमी ती चर्चा आयकून मागीर कोंकणी तो टीव्ही कोंकणीचेच टीव्ही चॅनल आसकी अशें पळया आसल्यार ताका टीव्ही आमी ताचे ಸ್ವಲ್ಪ क्लिपिंग्स पळया. आतां आमी माध्यमा विशयांत चर्चा मुखार शिताची आमगेले कॉलेज चेडू. नमस्कार. प्रुडंटाच्या गजाली ह्या कार्यावळीत तुमकां सगळ्यांक राधिका कामत सातोस्कराचो माय मोगाचो येवकार. अशें म्हणटात की गोंय ही कलाकारांची खण. तरेतरेच्यो कला आंगान घेवन हांगा गोंयकार जल्माक येतात. असोच एक गोंयकार कलाकार जो गोंयांत जल्माक आयलो, जाचे सगळे भुरगेपण गोंयांत गेले, आज गोंयचें नांव पुराय देशभर फाकयता अशें म्हणल्यार अतिताय जावची ना. आमचे मदीं आज खास उपस्थित आसा मराठी सिरियलींतलो, मराठी मालिकेंतलो तुजो म्हाजो ब्रेकअप हातूंतलो सायंकीत कामत, म्हळ्यारच चडशे जाण ताका समीर म्हणून वळखतात. येवकार सायंकीत. नमस्कार. सायंकीत, म्हाका एक सांग, तुजे हे कले वटेन ओडप कशें जालें? कशी कितें तुका ही आवड निर्माण जाली? ॲक्च्युली ल्हानपणा पासून हांव नाटकान बी काम करतालो आनी आवड आशिल्लीच नाटकान काम करपाक, पण करियर करपाचें अशें ठरवून नाशिल्लें हांवें. पण 12वी सायन्स करतकूच एक तें आसता न्ही आपल्याक की कितें तरी करपाक जाय आयुश्यान, एक वेगळें कितें तरी, आनी समाधान मेळना आपल्याक. सो तें समाधान म्हाका मेळनासलें. सो इंजिनियरींग करपाची आशिल्ली, पूण तें समाधान मेळनासलें. ना, ह्या खातीर हांव जगना. आनी म्हज्या तकलेन मातशें बरोच विचार येता की आमी कित्याक जगता, कित्याक, कारण इतकें आयुश्यभर आमी नोकरी करतले,
बिझनेस करतले, इतको पयसो कमयतलो, बंगलो घेतलो, शेवटी एंड ऑफ द लायफ आपूण मरतले, बरोबर, येवन कांयच वचचें ना. सो मागीर इतकें कित्याक कमयता, इंजिनियरींग डिग्री बी कित्याक करता. सो तातूंत हांव सॅटिस्फॅक्शन नाशिल्लें म्हाका. म्हणून 12वी सायन्स जातकूच म्हाज्या पप्पान एक टी स्कूल प्रशांत नामले फ्रेंड फावंडेशन अशें एक इन्स्टिट्यूट आसा पुण्या. तर तो म्हणून लागलो थंय वचून तूं कोर्स करता, एक्टिंगाचो कोर्स आसा. म्हणलें हां करता हांव, पळोवया. 4 म्हयन्याचो आशिल्लो. हांव थंय गेलो, 4 म्हयन्याचो कोर्स सोंपयलो हांवें. मागीर म्हणलें हातूंत कितें तरी आसा, ह्या कलेन कितें तरी आसा आनी ह्या कले खातीर म्हाका जगचें अशें दिसलें. हें कारण आसा म्हजें जगपा खातीर, की म्हाका पयसो, म्हाका बंगलो, म्हाका कांय नाका, पण त्या कलेंतल्यान जें सॅटिस्फॅक्शन मेळटा म्हाका, जेन्ना हांव स्टेजीर उबो रावता आनी जो परफॉर्मन्स करता किंवा फिल्म सिरियलीन कॅमेराच्या समोर जो परफॉर्मन्स करता, त्या परफॉर्मन्सान म्हाका सॅटिस्फॅक्शन मेळटा आनी त्या खातीर म्हाका जगचें दिसता. म्हणून हांव मागीर म्हणलें की ह्या हितूनच करियर करपाचें आनी हांवें ठरयलें. पण तेन्ना कितें जालें, एक गोश्ट म्हाका कळ्ळी की शिक्षणा शिवाय तुमचें कांय जायना. खंयच्याय फिल्डान वच, शिक्षण जाय. सो म्हणून हांवें पुणे युनिवर्सिटी सेंटर ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स, ललित कला केंद्र अशें ताका म्हणटा, त्या इन्स्टिट्यूटान हांवें डिग्री घेतली ह्या क्षेत्रांत. आनी थंय म्हाका बरेंच कितें शिकूंक मेळ्ळें. म्हणजे आपल्याक कितें दिसता, परफॉर्मन्स म्हणल्यार फक्त कॉमेडी, लोक हांसता आनी लोक ताळ्यो वाजयता. त्याच्या फुडें परफॉर्मन्स आसा, त्याच्या फुडें कला आसा, तें म्हाका थंय शिकपाक मेळ्ळें. आनी इतकी जी म्हाका दिसता कला, इतकी कला आसा, इतकें आर्ट आसा, तें म्हणजे वायट जालें, एंगलूच वायट जालो की हां कला म्हणल्यार एदी आसा जी आपल्याक खबरूय ना. तातूंत बरेच फॉर्म आसता, जशें रियलिजम आसता, एब्सर्डिजम आसता. आनी एब्सर्ड हो म्हाज्या खूब जवळचो फॉर्म, म्हाका तो आवडटा. पयली गोश्ट म्हणजे एब्सर्डीचें डेफिनेशन सांगना हांव तुमकां, पण जें दुख्ख आसता न्ही तें दुख्ख केन्नाच सोंपना आनी तें तुमकां एक्चुअली कळना, पण तें जाणीवेंतल्यान तुमकां कळटा, तें जाणवता. तर ती जाणीव म्हणजे एब्सर्डिजम आनी ती जाणीव म्हाका खंय तरी जावपाक लागली आनी म्हणून हो एब्सर्ड फॉर्म म्हाका आवडपाक लागलो. सो अशा रितीन म्हाका पुण्या बरें शिकपाक मेळ्ळें आनी आसा आज हांगा. आम्ही ऐकलं नाही एक कोंकणी चॅनल कितले चंदा येरी एक इंटरव्यू करता असं. आम्ही सगळ्यांनी एक हांगा एक विचार गमना घेवका कसं म्हणला रे, हे दोग लोकय एकलो कामत सायनिकेतन कामत आनी एकले इंटरव्यू करताले. दोगय हांनी GSB तांणी उलयले आमची गेलेची जाल्यार गोवाचे आमची गेले. हे इत्या म्हणटा म्हळ्यार मंगळुरांत आमची गेले म्हणून आमी खंयची म्हणटाची तशी तांणी थंय आमची गेले म्हणून घेताची. अशी भाशेचे एक रुंदाय आमकां कळका. आनी ते प्रुडंट TV हे एक भारी एक नांव पाविल्लें असल भारी चंद चंद कार्यक्रम तांणी गोंयांत हाडताची, त्या ऑडियन्स आसताची. ते खातीर आमकां कळका म्हळ्यार कशी आतां आमी हिंदीन पुराय TV चॅनल आसा तशीच कोंकणींतूय करूंक साध्य आसा आनी तें वातावरण जावका. हे आमी विशय अशी आसतना आमगेले कॉलेजा चेडूं तांकां TV प्रसार माध्यम कोंकणीचे जेवो इन जनरल जेवो TV प्रसार माध्यमाचे विचारार तांणी कसं सांगता आसाची हें आमी आतां पळय आयकुया. आनी मुखार आतां आमी कोंकणीचे प्रसार माध्यम ह्या विशय पळयत. मिडिया आजी बारी प्रमुख खंयचे एक विशय मिडिया मितीची आजी आमगेले समाजा मध्ये पावता. तसं एक संदर्भार आज आमगेले मध्ये बारी खुश जाता. एक तरणाट प्रायाचे आनी एक कॉलेजा लेक्चरर आमी पुरो वोट मेळ न्हू आमी थोड्याची उपसून घालया कोंकणीचे विशय कस कसले येता. सगळे आमी आयकताचे आमगेले घरांत स्वल्प फुडें रेडिओ मात्र आशिल्लें. आतां TV माध्यम आसा. हे TV माध्यम आमी गुंडायतना मस्त नमान्याचे चॅनल आमगेले एक 86 ताई मंगळुरांत
चॅनल्स मेळतात. हातू खंयचेय तुम्ही एक कोंकणी चॅनल ऐकले असं की कोंकणीचे ना सर ऐकल कोंकणीचे चॅनल म्हणून ना ना की कोंकणीचे म्हणून ना कोंकणी म्हळ्यार कोंकणी कथेर म्हणून चॅनल ना जाल्यार तांतू भितर एक ना दोनी कोंकणी प्रोग्राम्स हांव पळयला दैजी वर्ल्डांतू. दैजी वर्ल्डांतू एक कोंकणी प्रोग्राम पळयला. तशे विंगड खंय तुमकां एक अंदाज आसा की खंयचे विंगड आमगेले कर्नाटका भितरीचे खंयचे चॅनला भितर आमगेले कोंकणी कार्यक्रम दिवचे खंय जो ऐकला की तुम्ही चंदनाचे दिता वय चंदनांतूय एक महिना एक कार्यक्रम तांणी म्हणल्यार एक इंटरव्यू दिताचे आनी विशेष कार्यक्रम आसल्यार तांतू एकली कोंकणी एक एडमिनिस्ट्रेटर आसा किणीमाय म्हणून ती वय बारी उमेदीन कोंकणी कार्यक्रम घालता. अशे मिडियांतू आनी आतां तुमकां सांगचें आसल्यार प्रायम TV म्हणून एक गोंयांत बारीक क्लियर एक चॅनल आसा. सगळो दिसता न्ही कोंकणीचे कार्यक्रम दिताचे. हांगा खंयचे आमगेले नॅशनल चॅनलांत पुरा लायक व्हड व्हड मनशां टू इंटरव्यू फिल्मी पर्सनॅलिटी आनी पुरा नमुन्याचे एक कार्यक्रम भारी चंदायेर दिताचे. तशी गोंयांतू ताका ऑडियन्स मेळटाची तशी चड चान्स आसा. विंगड कडेन आमी प्रयत्न केल्यार असले एक करच्याक येता. आतां आमी हांगेले थोडे कॉलेज स्टुडंट्स जाले अभिप्राय म्हळ्यार TV माध्यमां कोंकणींतू कशी आसा म्हूण तांणी सांगलें. तशें पळोवचें गेल्यार कारवार एक कारवार मिडिया हांगेले एक वारा एक ऑड एपिसोड येता आनी तांणी बारी चंदायरी न्यूज हांगाचे एक आमगेले कारवारची भाशा तुमी ताजी चंदाय आयकुयात. आमी कारवार TVचे एक कार्यक्रम आतां आयकुया. नमस्कार, कारवार न्यूजचा तुमका स्वागत असा. आयचे हेडलायन्स. जाळा सापडले मानगे, भिवून गेले नुस्तेकार. कोरोना बद्दल एमपीन सांगेल खरे की सरकारान सांगचे खरे, माधव नायकालो प्रश्न. पॉवर ओव्हरलोड, जळले गेले विद्युत उपकरण. आज 131 केसेस, वाढते तसा कोरोना आकडो. कोरोना केसेस डेली वाढते वचू लागलात. उत्तर कन्नड जिल्ह्या भितर कोरोना कंट्रोलात असा असे सांगते असा जाल्यार बी दिसा कोरोनाचो आकडो वयर वयते असा. आज उत्तर कन्नड जिल्ह्या भितर 131 कोरोना पॉझिटिव्ह केसेस मेळ्ळी. तेतू भितर कारवार 2, अंकोला 13, कुमटा 6, होन्नावर 6, भटकळ 12, शिर्शी 13, सिद्धापूर 5, येल्लापूर 18, मुंडगोड 33 आणि हळयाळ 22 केसेस मेळ्ळी. आजपर्यंत आमच्या जिल्ह्या भितर 3579 पॉझिटिव्ह केसेस मेळ्ळी. तेतू भितर 2767 लोक डिस्चार्ज जावन घर गेल्ले आसात आणि 35 लोक आजपर्यंत कोरोना पायान डेथ जाल्ले आसात असे हेल्थ डिपार्टमेंट सांगते असा. आणि 877 लोक आता ट्रीटमेंट घेते आसात. आयचो इतलोच न्यूज. मुखार न्यूजा खातीर पळयते रावा कारवार न्यूज कोंकणी. देव बरो करूं. पळया हे अनेक नमुनेचे सुंदर कोंकणी आमगेला तशी पळोवचें गेल्यार कांय ना म्हणून कांय ना. TV माध्यम आसा. आतां ಒಟ್ಟು एक चित्रण ते आमगेले चेडवांनी कॉलेज चेडवांनी उलयलें आनी तुमी पळयले TV कार्यक्रम. हे पुरा एक तुमकां एक राष्ट्रीय चित्रण TV माध्यमाचे कशें आसा म्हूण एक सान म्हणटार तुमकां आमगेले कोंकणी सर्टिफिकेट कोर्साची विद्यार्थींक कळचे खातीर आमी एक
हें एक सेशन आतां आमी हांगाक राबयताची थोडे विराम घेवन मुखार वचया. कोंकणी शिकोव्या आहा कोंकणी शिकोव्या कोंकणी शिकोव्या आहा कोंकणी शिकोव्या विद्यापीठ मंगळूर अध्ययन पीठान सादर करचे बरे एक योजन वाजून बरोवन ऐकून उल्लोवन शिकुव्या शिकुव्या कुशीन मेळुया युवजन उमेदीन आमगेल घरान आमची गेली भास कोंकणी ती भास आमची गेली भास कोंकणी ती भास. वापस आतां आमी येता आसाची आतां आमी थोडे आमगेले युवजनांक वापस तांगेला उलसयत तांकां तांगेले एक तांणी म्हण न्हय सगळे आमगेले कर्नाटकांतू कोंकणी भाशेचे सेवा कोंकणी साहित्य आनी कोंकणी जनान देशाक दिल्ली सेवे देश विदेश तूं आमगेले जनान दिल्लेले सेवे ते कोंकणी सेवे म्हणून आमी पक्कने एक गोंदळ आमगेल्या मनांत आसता. विंगड भाशेची साहित्य बरयली तांणी कोंकणी साहित्य म्हणून आमी अशी आमी मना घेताची पक्कने. हे इत्याक आनी आमगेल्या चेडवा मनांत कसलो एक गोंदळ आसा हे एक तांणी तांगेल्याचे एक चर्चेंतू आतां आमगेले मुखारी ते दवरताचे. मागीर विंगड CASS नायक मम्माला एक बिझनेस टॉनिक म्हणून एक आशिल्ल्या त्या नम्मा कुडल्यार की येता वय काय एक आशिल्ल्या ते जाल्यार ते भास विंगड कोंकणी भास कसले संबंध ना. म्हळ्यार कोंकणीन ते क्वेश्चन्स निमगिता नाही तूं सांगले करेक्ट आमकां कसं आमकां आमी म्हळ्यार हे आमगेले कर्नाटका भितर कसं येयला म्हळ्यार आमकां कोंकणी म्हणले कोंकणी जनांनी करचे कार्यक्रम कोंकणी म्हणून तशी पक्कने फ्लॅश जावचे आमकां. आतां कोंकणीचे व्हड एक मनीस कोंकणी भाशेचे म्हळ्यार टी पळय म्हणटात टी पयले घरा भास कोंकणी एक कुटुंबांत जन्म आयले शिवाय ताणें कोंकणी फिल्डांत कांय करना. तशी आमी आतां कोंकणीचे कवी कोण म्हळ्यार तुमी कसले उतर दिताचे. गोविंद पै म्हणाले मॅडम गोविंद पै कसं झालं तुमगेलं उत्तर आणि कोण आहेस की गोविंद पै समकी गोविंद पै कोंकणीचो कवी पै तो तागेल भास कोंकणी अशा पुरो जाल्यार ताणें बरयला एक्झॅक्ट कन्नडार पुरो वय 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 हेचे विशय आमी अपास आमगेले भितर आसचे एक कन्फ्युजन म्हळ्यार आमी कितले आमगेले भाशे दाखून दूर गेल्ल्या म्हळ्यार कन्नडय आमकां कोंकणीशे दिसता आनी इंग्लिशय कोंकणीशे दिसता हिंदी कोंकणीशे दिसता म्हळ्यार आमगेले हे स्कूल सिस्टमांत कोंकणी माय जाला कोंकणी म्हणलेले ना तशें जाल्यान आमी कसलेय आतां आमगेला आसची कोंकणी हक्का आमी वर्नाक्युलर फॉर्म म्हणटाची. वर्नाक्युलर म्हळ्यार हे मातिನ ಭಾಷೆ ಮಾತಾಡುವ ಭಾಷೆ ತುಳು ಅಸ್ पळय ತುಳುची स्थिती हांगा आसा ते व्हडलें जाल्यार आमी उलयतानाय आतां आमगेले कोंकणी अकॅडमीचे कार्यक्रमांत पुरो उलयतानाय कोंकणी हांगाची उपजल्ली की मंगळुरांत अशी आमी उलयता म्हळ्यार आमकां ताजे मुळाचे परिचय ना मुळाचे परिचय ना ते विशय व्हरचे खातीर आमी आजी ಸ್ವಲ್ಪ आमगेले एक नॉलेजाचे लेवल आमी पळयता वचे. वय
असल एक गोंधळ सर्वसामान्य, हे कोणालाही दोष नाही आहे. आमगेले हे कर्नाटकांतले स्थिती आमी सांगले ते एक उलोवचे भाशेचे लेवल आसतना ताजे मूळ ताका एक एक ताजे एक अधिकृत लिपीर बरोवचें तें अशें पुरो आमकां गोतना. ते ते देखून आमी विंगड विंगड आमगेलोची स्वंत अभिप्राय दिताचे, एकक संस्थो एकक अभिप्राय दिता अशें पुरा एक आसा. व्हडले ते समाजांत आसचेची आमी पुरा ते स्विकार करून मुखार वचूं. आतां आमी माध्यम म्हणटना आमगेलें एक बारी पोरणे माध्यम आसा ते रेडिओ. बहुशा हळ्ळी हळ्ळी एक बारी संपर्क साधन जावन मस्त शतमाना दाखून एक आशिल्लें एक शतमाना दाखून आशिल्लें एक ते मार्कोनीन सोदून काडले ते रेडिओचे एक संपर्क व्यवस्था ते कशी आसा आज कोंकणी भास ते माध्यमांत कशी आसा म्हूण अशी एक आमगेले कॉलेज स्टुडंट्सांनी एक चर्चा करतात आनी ते आयकुया. आतां हांव तुमकां टीव्हीचे विशय सांगले, तशीच रेडिओ कसो म्हणटा तुमी. रेडिओ आतां कोंकणीची वार्ता दिवची रेडिओ की गोवांत आसा. हांगा कोणें कोंकणी वार्ता दिवचे हे चॅनल जो तुमी आयकलाच की रेडिओ स्टेशन ना रेडिओ स्टेशन कोंकणी कार्यक्रम रेडिओ स्टेशनांत येतो ते येता बारी एक लिमिटर वारा कितली की आतां आमगेल्या मंगळूरू आकाशवाणींतून कोंकणी कलाविदाची थंय आशिल्ली तांणी बारी क्रम प्रकार कोंकणी कार्यक्रम हाडला. तशी हें एक लिमिटेशन आसा म्हळ्यार एक प्रधान कन्नड चॅनला मध्येंतू कोंकणी तुरकून घालचें अगत्य तितलें तें राबयल्यार आमकां कांय करूं जायना. आतां मंगळूर आकाशवाणी तशी जाल्ला कोंकणी कार्यक्रम मस्त उणी जाता. तशी विंगड खंयचेय आयकलां आमगेल्या कर्नाटका भितर कोंकणी कार्यक्रम दिवचे सांगा चूक जाला लय ನಮ್ಮ ಟಿವಿಂತ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇತ್ತಶಿಲೆ वय टीव्ही नाही आम्ही तर रेडिओ वय रेडिओ रेडिओ आकाशवाणीची नाही आता रेडिओ विंगड रेडिओ स्टेशन खंयचे आसा आमगेले कर्नाटकांत नाही रेडिओ स्टेशन हय कर्नाटकांत जनरल अय्यो मस्त स्टेशन आसा बेंगळूर मैसूर कारवार धारवाड गुलबर्गा सगळे कडेन आसा. हांगा थोडे कोंकणी कार्यक्रम दिवचे आतां धारवाडांत एक कार्यक्रम तत्तावळी कोंकणीचे येता आनी कारवारांत आतां ना आशिल्लें आतां आराम करची कसकी आसा आनी विंगड हांगा सिलेक्टेड बारी उणेची कोंकणी एक कार्यक्रम आसा. जाल्यार तुमी सांगिल्ले वरी गोवांत दोनी चॅनल डेडिकेटेड फॉर कोंकणी विंगड कार्यक्रम ना तांचो बरी कोंकणी ते मादाय चॅनल पणजींत आसा तांगेले हांगात आमगेले प्रादेशीक वार्ते म्हणून एक सकाळी येता न्हू तशी प्रादेशीक वार्ता येता आनी सगळे देशाची वार्ता येता. ते न्यूज इंडियार तुमी ॲप घालून घेतला रे ते आयकूं येता. छंदस भास आमगेले एक कोंकणी भास स्टँडर्ड म्हळ्यार कशी आसता सुरू सुरू आमकां अर्थ जायना आयकून आयकून आमी अर्थ करून घेवता. वय आतां रेडिओचे तो कोंकणीचे स्थितीगती कशी म्हणून आमी वयल्यान वयली पळयलें. आमी ते उलयतना सांगले गोंयांत दोनी चॅनल ते कोंकणीचे न्यूसा खातीर न्यूज म्हळ्यार खबर प्रसार करता आसता 5-10 मिनटाचे पुराय
तांचो प्रादेशीक आसता राष्ट्रीय आसता. आतां मी तुमकां ताजे थोडे दाखयताचे जाल्यार तुमकां तें पक्कने अर्थ जायता म्हणून आयकून अर्थ जाता. आतां म्हाका आयकल्यार अर्थ जाता, तुमकां नवें जावन तें आयकल्यार ಸ್ವಲ್ಪ भास ಸ್ವಲ್ಪ विचित्र आसा पुरो. अर्थ जायना जाल्यार ते न्यूज सांगचे आनी स्टाईल चड ते एकले कामत आनी पुरो आसा तातूंत न्यूज एनावन्सर्स पुराय. तशी तांणी GSP बॅकग्रावंडाची आसताची तांगे थोड्याची आनी सगळे विंगड विंगड तांगेले जाती वर्गाचे पुरा न्यूज रिडर्स आसाचे. तांगेले एक भास कशी आसता म्हणून तुमी एक न्यूज राष्ट्रीय म्हणटात म्हळ्यार सगळे भारतांत सगळ्यांक अर्थ जावचे एक कोंकणी ते कशी आसता ಸ್ವಲ್ಪ तांणी वेगानी न्यूज सांगताची. आमी ताजे एक चंद आयकुया. चड आमकां अर्थ जायता म्हूण कांय धैर्य ना. नमस्कार. आकाशवाणी पणजी केंद्राचो हो मादळ चॅनल मनाली प्रभुगांवकर तुमकां ह्यो प्रादेशीक खबरो दिता. 18 वर्सां पिरायेवेल्या नागरिकां खातीर सरकारी केंद्रांनी कोविड आडच्या वाशिनांची फुकट सेवा उपलब्ध केल्या. देखून पात्र लावार्थ्यांनी डोस घेवपाक मुखार येवचे असो उलो आमी मारतात. मात लॉकडावनाच्या नेमांक पाळो दिवप सोडूं नाकात. 3 गजालींक पाळो दिवचो, तोंडाक मास्क वापरचे, 2 गज दुरी अंतर राखचे, तशेंच हात आनी तोंड धुवन निवळसाण बाळगुची. कोविड आडचे दुबाव पयस करून अदीक म्हायती मेळोवपा खातीर राष्ट्रीय मजत वाहिनी क्रमांक 011-239-78046 वा 1075 ह्या क्रमांकाचेर तुमी संपर्क साधूं येता. गोंया खातीर 104 हो मजत वाहिनी क्रमांक आसा. आतां पळोवया आयच्यो खबरो. उच्च शिक्षण खात्यान महाविद्यालयांनी प्रवेशाची प्रक्रिया सुरू केल्या. आयज सावन प्रक्रिया सुरू जाता. पयले फेरयेत 7,500 भुरग्यांक प्रवेश निश्चित जाला. ऑनलायन नोंदणी पोर्टलाचेर आयज मेरेन 15,000 विद्यार्थ्यांनी प्रवेशा खातीर नोंदणी केल्या. पयले फेरयेत 7,500 विद्यार्थ्यांक प्रवेश मेळ्ळा अशी माहिती उच्च शिक्षण खात्याच्या तंत्रीक विभागाचे अधिकारी डॉ. महादेव गावस हांणी खबराकारांक दिल्या. उच्च शिक्षण खात्यान महाविद्यालयांनी ऑफलायन वर्ग सुरू करूंक मान्यताय दिल्या. मात ते खातीर वाशिनाक पात्र व्याख्याते, प्राध्यापक आनी बिगर प्राध्यापकी कर्मचाऱ्यांक कोविड रोधक वाशिनांचे 2 डोस सक्तीचे केल्यात. तुम्ही आयकल न्हय कोंकणीचे एक ट्यून आनी ते ताजे फ्लुएन्सी कितली चंद पळय न्यूसांतू येवचे ते स्टँडर्ड कोंकणी. हांव तुमकां मुखार आमी पत्रिकेचे विशय उलयतना म्हणटा ते पत्रिका, रेडिओ आनी तूं पुराय येवचे TV तूं धैर्य ना तशी सांगता तशी आमगेले चॅनल पळयतना कळटा भासांनी. जाल्यार रेडिओ आनी पत्रिकेंतू आमी येवचे एक भाशेक आमी एक चड उणें प्रमाणीकृत म्हणून घेवयात. ते इंग्लिशान जेवो, कन्नडा जेवो, कोंकणी जेवो, हिंदी जेवो, खंय जेवो. आतां आनी एक चॅनल तांगेले प्रादेशीक वार्तेचे कशी आसता म्हणून आनीक पळय. नागरिकां खातीर सरकारी केंद्रांनी कोविड आडच्या वाशिनांची फुकट सेवा उपलब्ध केल्या. देखून पात्र लावार्थ्यांनी डोस घेवपाक मुखार येवचे असो उलो आमी मारतात. मात लॉकडावनाच्या नेमांक पाळो दिवप सोडूं नाकात. 3 गजालींक पाळो दिवचो, तोंडाक मास्क वापरचे, 2 गज दुरी अंतर राखचे, तशेंच हात आनी तोंड धुवन निवळसाण बाळगुची. कोविड आडचे दुबाव पयस करूंक अदीक म्हायती मेळोवपा खातीर राष्ट्रीय मजत वाहिनी क्रमांक 011-239-78046 वा 1075 ह्या क्रमांकाचेर संपर्क साधूं येता. गोंया खातीर 104 हो मजत वाहिनी क्रमांक आसा. आतां राष्ट्रीय खबरो. सरकारान आयज राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाचे वेगवेगळे उपक्रम चालीक लायले. भुरग्यांक 21व्या शेंकड्यां खातीर तयार करपाचेर तातूंत भर आसा. केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान आनी सामाजीक न्याय मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार हांणी नवी दिल्लीत हे उपक्रम चालीक लायले. राष्ट्रीय शिक्षण धोरण चालीक लायल्यार 1 वर्स जाला. ते कामगिरीचेर खास पुस्तिका हे वेळ जारी केली. वाचपा खातीरच्या प्रभुत्व विशींचो राष्ट्रीय उपक्रमूय तांणी चालीक लायलो. प्रिया ही बुकलेट, दिशा मंचा विशींची साधना आनी हेर यंत्रणा हे वेळ कार्यान्वीत केल्यो. शिक्षणाचे डिजिटायझेशन करपाक सरकार बांदिल्ले आसा आनी शिक्षणीक मळ अदीक घटमूट करपाचेर भर दिला अशें मंत्री धर्मेंद्र प्रधान हांणी मुखार सांगले.
दिव्यांगाचे जिणेत परिवर्तनाचे बदल घडोवन हाडपाचेर ह्या उपक्रमात भर आसा अशें मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार हांणी सांगले. देशात कोविड पिडेस्तांचे बरे जावपाचे प्रमाण 97.68% जाला. फाटल्या 24 वरांत 39,486 कोविड पिडेस्त बरे जाल्यात आणि आता हो आंकडो 3 वयर पावला. सध्या देशात सुमार 3,19,000 वयर कोविड सक्रिय केसी आसात. भलायकी आनी कुटुंब कल्याण मंत्रालयान दिल्ल्या म्हायती प्रमाण देशात सुमार 25,467 नवे कोविड केसी फाटल्या 24 वरांत नोंद जाल्यात. आयसीएमआरान दिल्ल्या म्हायती प्रमाण देशात आता मेरेन सुमार 51 कोटी वयर कोविड नमुन्यांची चाचणी केल्या. इतले मजगती देशात आता मेरेन 58 कोटी 89 लाखां वयर लोकांक कोविडा आडची वाशिनां दिल्यात. पळया अनेक रेडिओ एनाउन्सरान कशी ते न्यूज प्रेजेंट केल्ले. तुम्ही हे दिसान दीस स्वल्पची आयकू का म्हणून मेगेले एक तुमगेला विनंती. तशी आमकां विंगड एक बोली आनी ती प्रमाण बोली तें आनी आमगेले उलोवप कनेक्ट जाता. आयकता अर्थ जाता. टोटल विषय कसो सांगता म्हूण कळटा. तेन्ना आमकां शब्दाचे अर्थ ऑटोमॅटीक आमकां कळटा. अशी आमी एक भाशेचे आमची भाशेचे रुंदाय वाडयला रे आमकां. आतां आमी गोंयाक वचून कोणाय ते रेल्वे स्टेशनाक कितें आमगेलें वाहनां वचून देवल्यार आमकां कोणा लागीं उलोवचें समय येना. कोंकणीच उलोवचें. तमाश म्हळ्यार कोंकणी उलयला रे. आमकां कसं जालें तांणी सांगिल्लें कळना आमी सांगिल्लें तांकां कळ. असो जाल्यार परिस्थिती वता मागीर. आमी हे भाशेचे एक रुंदाय वाडयला रे. असो जाल्यार परिस्थिती आमकां कोंकणी पुरा सगळे भारताची एक भास संविधानान आतां सांगून जाला. आमी तें आतां प्रायोगीक जावन आमी तें आमगेले जिवनांत तें एक जारी करता अशी आमगेले एक विनंती. आतां आमी मुखारच्या विशयाक वच्चे फुडें एक विराम घेवया. कोंकणी शिकुव्या आहा कोंकणी शिकुव्या. कोंकणी शिकुव्या आहा कोंकणी शिकुव्या. विद्यापीठ मंगळूर अध्ययन पीठान सादर करचे बरे एक योजन. वाजून बरोवन ऐकून उलोवन शिकुव्या खुशेन मेळुया. युवजन उमेदीन आमगेल घरान आमची गेली भास कोंकणी ती भास. आमची गेली भास कोंकणी ती भास. आमची गेली भास कोंकणी भास हाजे वयरी आमी प्रसार माध्यम हेच एक केंद्रीकृत करून आज आमी सुमार विशय टीव्ही रेडिओ अशी उलयन. आनी एक मुळान बारी ताज्या भशी हांचे भशी पुरा पोरणे म्हणल्यार खबरापत्र म्हणल्यार न्यूज पेपर खबरापत्र खबरेपत्र अशी आमी कोंकणींत हाका म्हणयत. हे खबरापत्र आमगेले मिडियांत ते प्रिंट मिडिया म्हणटात. छापा माध्यम छाप म्हणल्यार प्रिंट करचे. अशी छापा माध्यमाचे परिस्थिती आमगेले कोंकणीची कशी आसा अशीच हांव आमगेले कॉलेज स्टुडंट्सांक अशी उलसयतना तांणी थोडे अभिप्राय कशी दिला हे आमी एक सुरवेक पळोवन मागीर थोडे विशय उलय. आतां आमी न्यूज पेपरा विशयार येतना कोंकणीचे म्हणल्यार एक न्यूज पेपर आमकां दिसना. मंगळुरांत तशी आसा. आतां राखणो म्हूण एक हांगेले क्रिश्चन संस्थेचे जाल्यार ते विचार ताजे धार्मीक आसता. एक सामान्य न्यूज पेपर म्हणून कर्नाटकांत खंय ना. तशी सरस्वती प्रभा म्हणून धारवाडांत एक आसा. तशी पंचदाय म्हणून हांगा ते पुरो एक सान मॅगझीन. ताजे पब्लिकेशनय चड
ना विंगड खंयचे तुम्ही ऐकलेलंच की हां कोंकणी लेखन येवचे खंयचे एक विंगड पत्रिका आमगेल परिसरांत लेखन मस्त जन बरयताचे ज्याला न्यूज पेपरान तू आईला आम्ही पळयला उणे आईला हृदयवाणीन तांणी केलोपट येता बारी उडे आणि त्यांनी प्रयत्न केले वाचताले उणे म्हणून त्यांनी ते स्पेस वेस्ट म्हणून लेखून त्यांनी हें केला प्रयत्न केलेलो आसा हांगा अर्द पेज एक कोंकणी खातीर ಸ್ವಲ್ಪ वर्स समय दवर पळयलें ताणें अशी हे आमगेले वाचूचे बरोवचे एक कसं ते जगतची ओपन जायन ताजी बागिलांनी केली जल्लारी मस्त आमक उपयोग आशिल्ले मस्त प्रतिभा आसा मस्त नमने प्रतिभा तांगेल पुरा न्यूज पेपरार हाडून तांकां ಸ್ವಲ್ಪ वैराडूक ಸ್ವಲ್ಪ आमगेले भाशेन तो ते विचार पुरा आदी कितले वेळा आमकां गोतना आमगेल भाशेचे भारी सामर्थ्य आसा इंजिनियरींग सब्जेक्ट समेत गोंयांत आमगेल भाशेने हांव थोडे खंयचे IAS ताजी क्वेश्चन पेपर पुरा हांवें ट्रान्सलेशन केलेलो आसा ते इंजिनियरींग सब्जेक्ट समेत बरोवचे सगळे सायन्स टर्म्स पुरा कोंकणींत आसा ना म्हणून ना आमी ते हाजेर मुखारी वचूं म्हळ्यार आमगेले फ्युचर पुरा आमी उलयता आसाची आनी गोंयांत गेल्यार आमकां एक न्यूज पेपर केन्नाय आसता फुडें एक आशिल्लें सुनापर्यंत मस्त वर्स ते एक्चुअली ते पोसूंक गेल्यार दुड्ड जावप म्हळ्यार आमगेले दुड्ड दिवन पेपर घेवचे एक कल्चर ना कोणेय प्रिंट कोर दिल्यार वाजयता आशिल्लें तशी एक इंडस्ट्रियलिस्टान गोंयांत सुमार वर्स पेपर चलायस न्हू लास्ट ताका पूर जाल्लें ताणें रबयलें तें सुनापर्यंत म्हणून सुनापर्यंत म्हळ्यार ते गोंयाचे आतां गोमांतकांनी म्हणटा तशी एक अर्थ ते एक भौगोळीक प्रदेशांत ना मागीर आत्तां ओपास एक बारी व्हड होप्स म्हळ्यार एक मराठी पेपराची एक संस्थान आतां भांगरभूंय म्हणून एक पेपर भांगरभूंय ते आतां वेबसायटार मेळटा तातूंत तुमी लेखन बरोवन घालतात कोंकणीचे संबंध पावील की सर फुल कोंकणी आतां तूं उदयवाडी पेपरान कशी आसा तशीच पुरा पॉलिटिकल वेदर अनेक स्पोर्ट्स पुरे येता तसल पेपर वाजल्यार आमगेलो भास भारी पूर्ण जाता आतां आमी पळयले न्यूज पेपराचे स्थिती कशी आसा भांगरभूंय तसल एक पेपर आमगेले मुखार एक खबरापत्र म्हणलेलें एक स्थितीचे आसा अशें आमकां कळ्ळें आतां आमगेले विंगड थोडे विशय ओपास आमगेले युथांक एक मना आसा आमगेले भास इत्याक वाडतना न्हय जाल्यार आमगेले भास आमी उलोवची भास कितलें ते मूल भाशे तातूंत दूर गेला की आनी ते तातूंत बरशी जाला की आनी आमगेले शब्द पुराय ಸ್ವಲ್ಪ थोडे ताजे रुपांतर जाला की असल पुरा तांगेले मनांत थोडे अभिप्राय ते आशिल्लो तो अभिप्राय कसो म्हणून आमी आतां तांगेले उतरांनीची आयकुया आतां एक ओपास एक ग्रूप डिस्कशन आमगेले चवथे म्हळ्यार 6th एक ग्रूप डिस्कशन पळया कशें न्ही लिपी विशय ना कोंकणी म्हळ्यार पळया कोंकणीन देवनागरी लिपी म्हणूच रेकॉर्ड जाला कॉन्स्टिट्युशनान जेवो आनी तो आमगेले राज्यभास एक्टा जेवो प्रशस्ती दितना जेवो IAS पेपर्सान जेवो
NET एग्जामाच्यो खंय विंगड कसलय ना UGC कोर्सस पुरा कोंकणीन देवनागरी लिपी आता इंग्लिशाक एकच लिपी असते कन्नडाक एक लिपी असते शिकतना आमी दोन दोन लिपी घेवची जायना भायर आतां आमी कन्नडान बरयताची आनी गोंयांत इंग्लिशांत बरयताची ते ते समाजांत तांणी बरयताची तांकां ते अभ्यास आशिल्ली ती कांय करूं जायना तेन्ना तूं बरयताची जाल्यार शिकचे जगता भितर एका भशेन लिपीर एक भास शिकूंक जाय त्या खातीर शिकतना आमी ते कोंकणीक ताजेची अधिकृत लिपी म्हळ्यार देवनागरी तशी न्यूज पेपर मॅगझिन्स आसा जाग म्हणून मॅगझीन आसा गोंयांत जाग तशी आतां हांगा आमगेले कन्नडांत खंयची पुरा मॅगझीन आसा म्हण सांगा तरंग आसा सुधा आनी इंग्लिशांत हिंदींत पुरा भाशेंत आसा एक एक मॅगझीन आसता तशीच आमगेले कोंकणींतूय गोंयांत आसा म्हळ्यार वाज्जिताल आसाची वाज्जूची तांकां एक हॅबीट जावन गेला मागीर त्या स्टेटान तो कोंकणी भाशेक मस्त मान्यता आसता हय नाही थंयचे राज्य भास न्हय आतां आमकां कन्नड कशी पळय हांगा तशीच गोंयांत कोंकणी कोंकणी तांणी एका क्लासांत दाखोवन शिकयताची राज्यभास आडळितांतू पुराय तें उपयोग करीत तांणी नोटीस हे पुरा कोंकणींत दिले सगळे काही शब्द असते बँकिंग टर्म्स तक्क हक्क सगळी लीगल टर्म्स आसा कोर्टाचे ते पुरा डेवलप केला वॉकॅब्युलरी पुरा काही आसा अशी न्यूज पेपर मॅगझीन रेडिओ TV असल पुरा मिडिया आमगे ते इतल्या डेवलप जायन म्हळ्यार आमगेले इथे एक भाशेची स्थिती उल्लोची स्थितीर आसा उल्लो स्थिती तेदान कसं येता केल्या वेळा उलयतना भास स्वल्प पाड जाता मागीर त्या म्हळ्यार बरयल्यार आमकां ते रेफरन्स आसता तांकां दाखोवन दूर वचनाचें हें आमी उलयता आतां करतात म्हणचे करतात ती म्हणल्यार हॉटनी आतां करताची म्हणटा आनी कसले आशिल्ले आतां स्टायल करून कसं म्हणटा नाही कसं ने म्हणटा ने असं पुरा अशी भास एक ना पण खंयकी वतो आसता हे कोलोक्यम म्हणचे म्हळ्यार ते ग्राम्या कडेन वच आमगे तशीची क्रिश्चनांतूय तेची आतां वचू या म्हणून आशिल्लें वचू काणता न्ही या म्हणया या वचाक आनी या म्हणटा तशी सगळे उलयताले अशी जावची ते मागीर ते म्हणून ऐकून मात शिकचे बरोवन शिकल्यार वय आयकतना मागीर उलयतना आमी शॉर्ट कट सुरू करताची तेदना मागीर आमी जाल्यार उलयता न्हू 75% मात्र आमी ते आमची गेल उलयत आसतात आनी 25% कन्नड हिंदी पुरा मिक्स जावन आसता आमकां केला वर्ड्स आमची गेल्यान कशी म्हणजे म्हण सांगता करेक्ट आतां सांगितलें खंयचे उदाहरण सांग के आपण न्हय आमी कन्नडांनी घेतिल्लो शब्द उडगास येता म्हाका तर लॉट दी लॉट लोटे ग्लास म्हणतात इंग्लिशान ग्लास कोडियाल खबर आहे म्हणल्यार आमगेल आमची केला नाही म्हणताची ना खबर आमगेलेची खबर म्हळ्यार आमगेल नाही ते म्हळ्यार अरेबिकांत यूज करताची ना पळया एक शब्द आसना विंगड भाशेंत आशिल्ले कुडले आमगेल न्हय म्हण जायना आतां कॉफी म्हळ्यार शब्द कांय 20-30 भाशेंत तोच शब्द आसा आतां तुमी आमी आनी बागिल म्हणटा बागिल म्हळ्यार कन्नडाक न्हय दार म्हण आसचें हे दार म्हणले कळ यो तें थंय आसा हांगा आसा इंग्लिशाचे डोर आदाक न्हयले आनी हिंदीचे म्हणटा तो द्वार हमारा हिंदी में भी है
अनेक आणि मराठीचे म्हणता आमगेले दारस तशी कॉमन वर्ड असला रे आम्ही तक बॉडून करच्या ना इत्या म्हळ्यार ते भाशेचे नॉलेज ಗೊತ್ತ बॅकग्राऊंड ಗೊತ್ತ फ्रेंच आणि इंग्लिशांचो 50 to 60% कॉमन आता फ्रेंच इंग्लिश उलयतना तागेलो फ्रेंच उलयलो वरी जाता जाल्यार तो म्हणटा हांव इंग्लिश उलयता एक्सेंट न्ही वॉकॅब्युलरीची आमगेले न्ही गोंयाचे सॉरी मराठीन तू 50 to 60 आसा तू कसं सांगतो ना त्या मराठीची रे म्हणल्यार म्हळ्यार आमगेले अभंगांनी आमकां कितलो लायक करता हय त्या खातीर ಸ್ವಲ್ಪ ट्विस्ट आनी अस्पुर शिवाय न्ही जाल्यार ताजी मूळ धात पुरो एकूलेक आसता तशी भास म्हणटना कॉमन आसचें हय आतां आमी कसं सांगचें म्हळ्यार कोंकणीचे शब्द सोडून कन्नडाची घेतल्यार आमकां तें आमी पॉयंट आवट करता ते आमी रब्बोका म्हणचे रब्बोका म्हळ्यार उपयोग करया शब्द सोदून काडका आतां थोडे शब्द आसा ते आमकां दिसता आमगेले आतां आमी बोली म्हणटा आमी आतां उलोवचे एक उपभाशे आमगेले उपभाशेंत चेडुआ म्हणटाचे हे खंयचेय विंगड आमी एक 25% आसचे चेडुडे टोटल पॉप्युलर 75% कोंकणींत येना हय तेदना आमी हे शब्द त्या बोलीच्यांक सांगूंक येता चेडुआ मगू मक्कळू तशी आमी तें सिंग्युलर प्लुरल केला एक्चुअली आसचे भुरगे म्हळ्यार ते इट इज अ सॅमस्क्रिट ओरिजीन ते म्हळ्यार हें आसा पळय कसं तुगेले आमगेले गर्भाचे दाखोवन आयिल्ले शब्द ते भुरगे तशे भुरगे स्टँडर्ड वर्ड चिल्ड्रनाक आसचे आमी हांगा कसं पक्कन लागता ते क्रिस्तांवांच्यान एक शब्द अशी काय नाही क्रिस्तांवांच्या कितले शब्द सगळे कोंकणींत आसचे शब्द तांगेला आसा आमगेला ಸ್ವಲ್ಪ ते रिप्लेस कन्नडांनी रिप्लेस जाला हे अशी आमगेले एक भाशा आसता हें पुरो गोत्ता आसता जाल्यार आमकां पेपरांत आतां आमी कन्नड जेवो इंग्लीश जेवो भास इंप्रूव जेवचे न्यूज पेपर वाजले न्यूज पेपर वाजूक म्हणजे आमी त्या खातीर न्यूज पेपर इज ए स्टँडर्डायज्ड लँग्वेज न्यूज पेपरांत आसता म्हण अशी एक आमी आमगेले आलोचन अशें आमी मिडिया विचारारी आमी ಸ್ವಲ್ಪ मुखार वचूंक जाता सुमार पट्ट्यांक मारले वरे सुमार विशय आयले आमगेले भाशेचे अशीची आमगेले पळया नवे जनांगाक तांगेले मनांत कितले विचारो कितले डावट आसा कितले संदेह आसा हाका पुरो आमी उत्तर दिवका जाता हेच आमगेले सर्टिफिकेट कोर्साचे उद्देश जावन आसता आतां आमी आनी एक व्हड बारी आमकां इंट्रस्टींग आसचे एक फिल्ड आमी सोडला फिल्म आमगेले यूथ ऑफ GSBच्यांनी एक प्रयत्न करून शॉर्ट नाटक ते एक शॉर्ट फिल्मा वरी एक ताजे एक प्रयोग केल्लो आसा हांगा आतां हांव तुमकां एक दाखयता गोंयचे ताजी थीम परिसराचे आसता परिसराचे तेंचे एक प्रमुख न्हंय म्हळ्यार म्हादाय ते म्हादाय विशयारी तांणी कितले चंद एक कॉलेज स्टुडंट्सांनी केल्ले ते गव्हर्मेंट कॉलेज सांकळी हांणी केला आज आमी मस्त एक प्रुडंट TV कारवार TV हांगेले पुरा एक चॅनल आमी उपयोग केला हांगा पुरा आमी दिनवास म्हणटाचे हांगा हे आमी शैक्षणीक उद्देशा खातीर उपयोग केला हातूंत कसले कमर्शियल विचार ना
आमगेले मंगळूरू विश्वविद्यानिलयाचे सर्टिफिकेट कोर्सा खातीर आमी पुरा रेफरन्साक घेतला. तांकां हांव परत्यान हांव तांकां धन्यवाद म्हणटा सर. आतां आमी अशीच हे कॉलेज स्टुडंट्सांनी केल्लें ते एक मादाय न्हंयचे वयरी कितलेक सुंदर 6 मिनिटांत तांणी ते कशी ते हे डेपिक्ट केला प्रोजेक्ट केला पळया ते थीम. ही आणि कोण बायल मनीस या अरण्य रानान बसल्या. कोण काय कोण थंय? कोण तू? कोण हांव? हय तू ह्या रानान एकटीच बायल मनीस कितें करता तू? हांव तुजे कडेन उलयतां. तू कोण म्हाका विचारपाक? कोण म्हणल्यार तू एक बायल मनीस एकटीच ह्या रानान बसला. कितें बरें वायट जाल्यार कोण जबाबदार? हय एकलीच आसा आयज हांव. कोणाक पडला म्हजे? कितें समजोना म्हाका. तुवें कितें समजतलो म्हाका? तुमकां समजिल्लें जाल्यार म्हाजी इगत जावचीच नाशिल्ली. तुका तुजेच पडिल्लें ना आनी ती कितें रे म्हाका समजतलो? तशें न्हू, तू एकटीच बायल मनीस हांगा रानान बसला. रानवटी जनावरां आसा हांगा. वाघ आसा वाघ. वाघांचो भंय घालता म्हाका? वाघांचो भंय घालनाका म्हाका. वाघ शिव झाडां पेडां हांकां पिळग्यान पिळग्यो म्हाज्या आंगार खेळयला. खेळयला? सगळ्यांक अशी खेळोवपी कोण तू? अजुनूय वळखूना तर तू म्हाका? ना खऱ्यानीच कोण तू? हांव माधय. कितें जावकूच शकना. कित्याक? कारण माधय ही न्हय आनी तिचे रूप हे. तू माधय असल्यार अशी बसचीच नाशिल्ली. बरोबर तुजे. आयज म्हाका हे मनीस रूप घेवचेच पडले. पूण कित्याक? कित्याक? त्या प्रश्नाची जाप तुमीच सोदूंक जाय. कारण तुमी या मनीस जाती खातीर म्हाका हे मनीस रूप घेवचेच पडले. कितें मनीस जाती खातीर? अशें मनशान केला तरी कितें? आयज व्हडलो अन्याय जाला म्हजेर. एकटीच पडले हांव. कोणाकूच पडिल्ले ना म्हजे. हांव हांगा बसून ह्या म्हाज्या भुरग्यांक पळयता. ही झाडां झुडपां ही पाखरां हे व्हांवते उदक हांचो भंय ना म्हाका. तर आयज म्हाका तुज्या कडच्यान भंय आसा. म्हजे कडल्यान? हय तुजे कडल्यान. आयज म्हजें अस्तित्व धोक्यान आसा. आयज म्हाज्या अस्मितायेचेर दाव धरून बसला. तेवटेन लोक धरणां बांदून म्हाका मारून उडोवंक सोदतात. हांव मेलें जाल्यार म्हाज्या भुरग्यांचें कितें जातलें? कोण तांकां पळयतलो? ह्या हुस्क्यान म्हजें मन थरथरवितर जाता. म्हजें मन खूब दुखावला. आनी तूं मनीस पिळग्यान पिळगे हांवें पोसलें तुका आनी आयज तोच मनीस म्हजेर काळ जावन येयला. शिक रे ह्या सैमा कडल्यान. ही झाडां ही झुडपां ही जनावरां देख घे तेंची देख घे. मनीस मनीस म्हणून सत्यानाश केलो तुमी. आपलो केलो तो केलोच आनी म्हजेरूय घालून घेतला. शी रे तुज्या पुरुशार्थाचेर. आयज लज दिसता म्हाका. आयज कोणूच उरिल्लो ना म्हजे खातीर झगडपाक. कोणूच ना म्हजे अब्रू सांबाळपाक. कोणूच ना म्हजी अस्मिताय आनी अस्तित्व राखपाक. आनी ते खातीर म्हाका हे मनीस रूप घेवचेच पडले. कारण म्हाका स्वताचेच अस्तित्व राखपाचें आसा. समजलें म्हाका तुजें दूख. मातसो वेळ लागलो. पूण अशें म्हणू नाका. अशें कशें जातलें? हांवेंकूच हो पूत कसो विसरतलो? तूं म्हणून आमी आनी तुजेर नजर आशिल्ल्या राक्षसी वृत्तीक शासनाचो
जळोन उडयतलो, हांव झगडटलो आनी राखतलो तुजी आबरू, तुजी अस्मिताय आनी तुजें अस्तित्व. मादाय न्हंयचे एक अस्तित्वा विशयारी 6 मिनिटांनी कितली चंदायेन तांणी एक दाखयलें. अशीची आमगेले कॉलेज स्टुडंट्सांनी मुखार येवन आमगेले हांगाचे न्हंय, पर्वत, परिसर आनी मस्त आमगेले देवळां तशचे आर्किटेक्चर, विंगड प्रार्थना मंदिरां तशचे ताजे चरित्र असले विशय पुरो एक अशीची एक शॉर्ट फिल्म हाका चड ಸ್ವಲ್ಪ प्रयत्न केल्यार हें करूं येता. करून आमगेले कोंकणी आनीकय एक श्रीमंत कोरका आमकां अवकाश आसा अशी सांगताची. भोवशा आज तुमी आयकले पुरो विशय आमी मल्टीमिडिया मुखांतर दिल्लो पाठ तुमकां सगळ्यांक खूश जावन आसतलें. आनी मुखारी आमी आनी चड वैविध्यानी कोंकणीचे विशय, कोंकणी माहिती घेवया, कोंकणीचे विचार शिकुया, आमगेलें मन नवे कोंकणी कडेन स्विकार करच्याक आमचे गेले भाशेचे आमचे गेले म्हणलें हें एक मिती दाखोवन भायर वचून एक संपूर्ण परिपूर्ण भाशे कडेन आमगेलें ज्ञान वाडोवया. आमगेले युवजन आज बारीक कुशचेले कॉलेज स्टुडंट आनी मुखारी आमी कॉलेज स्टुडंट्स आनी विंगड युवजनांक आपयताची आनी तांगेला उलसयताची कोंकणी कशी ताका एक भविश्य कशी वाडोयत अशी हें एक अवकाश आमगेले मंगळूर विश्वविद्यानिलयाचे वायस चान्सलर रिजिस्ट्रार आनी संयोजक डॉक्टर जयवंत नायक आनी पुरा प्रयत्नांनी एक चंदेक वेवस्था केला. हाजी पुराय लाभ आमगेले विद्यार्थ्यांनी घेवका आनी मुखारी हाजी 4 एपिसोड जाले आनीक 5 एपिसोड आसता. तुमकां सगळ्यांक भाग घेतिल्ल्यांक सर्टिफिकेट मेळटा. हें इतली सांगताची आमगेले कार्यक्रम आज हांगाक राबयताची. सगळ्यांक नमस्कार. कोंकणी शिकुव्या, आहा कोंकणी शिकुव्या, कोंकणी शिकुव्या, आहा कोंकणी शिकुव्या. विद्यापीठ मंगळूर अध्ययन पीठान सादर करचे बरे एक योजन. वाजून बरोवन ऐकून उल्लोवन शिकुव्या शिकुव्या खुशेन मेळुया. युवजन उमेदीन आमगेल घरान आमची गेली भास कोंकणी ती भास, आमची गेली भास कोंकणी.